पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। Co-sponsored by Goa Aqua World. नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्डच्या आजच्या भागात तुमका सगळ्यांक येवकार। श्रावण महिन्यात फक्त पावसाचे झरी न्ही पण प्रत्येकाच्या मनशान भक्ती, श्रद्धा आणि आस्थेची झरी व्हावतात आणि ह्या झरींनी व्हावपा खातीर आणि आजच्या श्रावण स्पेशल एपिसोडाची मजा घेवपाक आमी आयल्या केरी सत्तरी हांगासर आशिल्ल्या केरी यूथ क्लब हांगासर आमचो आजचो भाग आमी खेळटली। आजच्या भागान कितली मजा जाता आणि आजची बायलां आणि आजचे स्पर्धक तुमकां कितले एंटरटेन करता ते पळोवया। येवकार तुमकां सगळ्यांक। प्रुडंट मिडिया प्रेजेंट्स जरा हडके ह्या कार्यक्रमाक हांव तुमकां सगळ्यांक येवकारता आणि प्रुडंट मिडिया आणि त्यांच्या जरा हडके ह्या टिमीक हांव आमच्या केरी गांवांत तांचो येवकार करता। चड वेळ घेनासतना आयच्या ह्या कार्यक्रमाची सगळी सुत्रां जी सांबाळटात ती सारिका मॅडम हांच्या हांव फुलां भेटून तांकां येवकार दिवपाक आमच्या केरी गांवच्या सरपंच सुप्रिया गावस हांकां विनंती करता। सगळ्यांनी जोरान ताळयो मारून सारिका मॅडमच्या हांगा स्वागत करूया। सुंदर अशी सुरुवात झाली आजच्या कार्यक्रमाची आणि ज्यांच्यानी हो परफॉर्मन्स केला खरेच टू गुड। मोठ्यान टाळ्यो जोनी त्यांच्या खातीर। आणि श्रावण स्पेशल एपिसोड हेच्यापेक्षा बरी सुरुवात जावूच शकना आणि ह्या सगळ्याची कोरिओग्राफी जेणे केला ताका आपया हांगासर आमी निकिता। खूप सुंदर, व्हेरी नाईस। आयच्या भागाक आमी स्टार्ट करतात आणि हांगासर सुंदर फुलांनी आमचे स्वागत झाला। तसेच तुमकां पळोवन खरेच खूप बरें दिसता। खूप सुंदर तरेन सगळी न्हेसून आयिल्ली आसा। सगळ्यांनी श्रावण पळा। आमच्या पहिल्या राउंडाक आमी सुरुवात करता जो आसता आमचो फुगोट्यांचो राउंड। सारखे सोपे अशे प्रश्न आसा माझ्या खातीर। पहिलो प्रश्न सारखे ऐका, उत्तर येता ताळी मारा। तुमकां जर उत्तर येता कोणाक प्रॉम्प्ट करनाका उत्तर। श्रावण महिन्यातल्या खंयच्या दिसा समुद्राचे पूजन करतात? ओके दिया ताळी भारत पळा ते नारळी पौर्णिमा। अळूजोनी फुडलो प्रश्न महादेवाचे खंयचे रूप तांडव करता? येता ताळी मारा। रुद्र रौद्र रूप। काली, पार्वती, रुद्र अवतार। रुद्र हा कोण म्हणे? नटराज। सारखे उत्तर नटराज। अश्वमेध यज्ञ खंयच्या राजान केल्ले? दशरथ। लागी पावला तू? राम। शुअर? यस। सारखे उत्तर, म्हणान टाळ्यो सोने। शिव आणि पार्वतीचे लग्न खंयच्या पर्वताचेर जाल्ले? कैलास पर्वत।
कितल्या जाणांक दिसता उत्तर सारकें आसा कशें? सांगा मुगो कितल्या जाणांक दिसता उत्तर सारकें आसा कशें? शुअर? उत्तर हांगासर चुकला, पूण तुमकां जर उत्तर येता जाल्यार तुम्ही हेच उत्तर कमेंट्सांनी घालपाचे आणि हो प्राइज असो तुमकां मेळटलो. फुडलो प्रश्न, महादेव किंवा शंकर हे नाव आशिल्ले सॉंग म्हणपाक जाय तुमकां, पदां म्हणपाक जाय. मॅक्सिमम जी पदां म्हणटा तेतून महादेव, शिव अशी येता, तांकां हो प्राइज मेळटलो. केशवा महादेवा तुझ्या नामात रे पास, पास. गोडवा, बेगीन. तुझ्या Next, पुढे, नामात पुढे. रे गोडवा, हे शिवशंकर प्रलयंकर, दुसरे, नमो नमो शिवशंकरा आदिदेव शंकरा. आणि 3 झाली 3. ओके, 3 पेक्षा चढ कोण म्हणटा? ए भोळ्या शंकरा ओम नमो. ओके, एकूच कोण आसा आनीक? बेगीन एबे तुमकां 4 हांगा रेडीमेड मेळ्ळा पदां. हे भोळ्या शंकरा आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेला. दुसरी आनीक भोला बेलाच्या दुसरे आता ते झाले दुसरे. एक झाले, एकूच नाका, मॅक्सिमम सगळ्यात चडान चड म्हणटा पदां ताका प्राइज. ओके, मोठ्यान ताळयो वाजोवन ताच्या खातीर ताकाच दिया हो प्राइज. तर हे आशिल्ले आमचे 5 प्रश्न आणि 5 प्रश्न केन्ना सोंपले कळूंक सुद्दां ना न्ही. ओके, मोठ्यान ताळयो वाजोवन हेच्या खातीर सगळ्यांक चड उत्तरां ताणें दिल्या आणि हेच्या बरोबर आमच्या फुकट्यांचो रावंड हांगाच सोंपता. मंदान 3 प्रश्नाची उत्तरां सारखी दिल्या आणि ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, फोंडेचे फामाद रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 600 रुपीजाचो कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. सरिता गावस हाणें 1 प्रश्नाचे उत्तर सारकें दिलां आनी ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. आमचो फुकट्यांचो रावंड हांगाच सोंपता. खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड, पण ताचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. पापा आ रहे ये, वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. अरे ये क्या, पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. पंचामृत है ना. ये लो, बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक. पापा भी खुश और मैं भी. घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत. विसाव उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळुया आमच्या आयच्या भागांतलो फुडलो रावंड जो आसता कभी हा कभी ना. आणि ह्या रावंडचे विनराक मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg राइस. कितले जाणां आसा जी पंचामृताचे प्रोडक्ट्स वापरतात? कभी हा कभी ना ह्या राउंडाक आमी सुरवात करता आणि पळया की आज सांगा कितली प्रॅक्टिस करून आयला. पहिले स्पर्धक आमचे तयार आसा. नाव सा सावी गावस. ओके सावी, तुझो टाइम सुरू जाता आता. सावी कामाक वता? ना. ओके वनिता, तुझो टाइम सुरू जाता आता. वनिता ओदोळ आयले कितें गो? आयल्ले जाम जाले मातशे ना तशें आमी. ओके सरिता, तुझो टाइम सुरू जाता आता. सरिता खंय रावता? केरी. केरी. आणि आज भरपूर तयारी करून आयला खंय तू? ना हांव कामाक गेल्ले. ओके प्रणया, तुझो टाइम सुरू जाता आता. प्रणया कामाक वता? पयलीं वयताले, आता सोडले? आतां सोडले. कित्याक गो? ल्हान बेबी आसा? भुरगीं आसा ल्हान, तांकां तू पळयता हांव पळयता. आणि स्कुलाक बी तूच व्हरता? हांव व्हरता. खूप काम पडटा आसतलें न्ही? पडटा, आनी तूच करता काम गो सगळें? हांवूच करता. हॉबीज कितें आहा तुज्यो? डान्स बी करपाक आवडटा? आवडटा मातसो मातसो करता डान्स. मगो? केन्नाय करता. आता म्हणजे आता करतले मग आज? हय आसा आमचो ग्रुप डान्स. ओके वेदा, तुझो टाइम सुरू जाता आता. वेदा पार्लरान बी वचून येयला कितें गो आज? आ? गेल्ले गेल्ले की थंयच्या हांगा लागीं आसा पार्लर? लागीं आसा. बरें दिसता आज तू? सदांच तशेंच न्हेसता? अशेंच न्हेसता. जीन्स बी घालिना केन्ना? घालता केन्नाय. तिथं परमिशन आसा घरा कडेन? आसा. आनी माय बी तापयना मगो? तापयना. ओके नमिता, तुझो टाइम सुरू जाता आता. नमिता मेकअप गेलो मगो? ओदोळ आयला?
बॅडमिंटन मेकअप करून आशिल्लो दिसता केल्लो लिपस्टिक बी लायना गो केन्ना बी लायता केन्ना आज लावना मातशी लायली गेली मगो ती पुसली आसा घामान गेली दिसता ना निकिता म्हाका सांगताले की भरपूर खंय प्रॅक्टीस केला कभी हाँ कभी नाचीस एक ग्रुप गेलो आता सेकंड ग्रुपान पळोवया कोण व्हरता प्राइज तो ओके तारिका तुजो टाइम सुरू जाता आता तारिका प्रॅक्टीस भरपूर केल्या खूप केल्या पळयता प्रोग्राम पळयता आणि कोणा बरोबर खेळटा ही गेम आमी घरानूच खेळटा भुरग्यां वांगडा भुरगीं खेळटा खेळटा एक्सपर्ट जाल्या सारकी सारकी जाल्या ती हो खेळना केन्ना तेका खेळटा खेळटा ओके तू जिखता की तो जिखता गो दोगांय जिखता केन्ना केन्ना लव मॅरेज गो तुजी अरेंज मॅरेज आणि हांगासर रावता लागीं एरीत रावता लागे आणि आवयले घर खंय हांवें गेले सुल्ला सुल्ला आणि सुल्ला वता मगो चवथीक बी वयता आणि घरा कोण कोण आसा आता माय बी आसा हय ओके पद्मजा तुजो टाइम सुरू जाता आता पद्मजा खूप टेन्शन आयला न्ही आयला बरें गो बेस्ट बेस्टेच मगो तू कार्यक्रमान भाग घेता मगो हरशी येता आणि डान्स बी करता करता आज डान्स तुजो आसा पळयता करतले तू? येता आणि तो ग्रुप डान्सान तू आसा आसतली फाटल्यान तुका प्रॉम करता हय म्हणपाक हय बी म्हणना का म्हाका आयकूंक येना कीर्ती तुजो टाइम सुरू जाता आता कीर्ती कामाक वता न्ही वयता खंय गो लागीं हांगा हय ओके स्वाती तुजो टाइम सुरू जाता आता स्वाती तू शुअर जिखतले न्ही पळया प्रॅक्टीस केला मगो करताले करताली म्हणजे केन्ना पासून काल पासून सुरवात केल्या निकिता सांगताले तेन्ना पासून आधी करूंक ना केन्ना मातशें मातशें पळयताले तुमचे मातशें पळयताले गो हा इन्स्टाचेर बी आसा मगो आसा फॉलो बी करता मगो आमकां करता आणि उलोवपाक खूप आवडटा आवडटा आणि आज साडी कोणें न्हेसयला तुका ही हांवूच न्हेसला तुका न्हेसपाक येता नोवारी येता माय बी न्हेसयना हांव न्हेसता आणि चवथीकूय न्हेसतले मगो न्हेसतले नवीन साडी घेतली चवथी घेता आतां वयतले घेवपाक वयतले खंय बेळगांव वता गो हय ओके प्रतिभा तुजो टाइम सुरू जाता आता प्रतिभा कशें आसा गो बरें आसा बरें आसा मगो आणि थकले हांगासर उदो बसून रावला न्ही तू बरें जें बरें जालें हांगासर जेवण बेस्ट येयला मगो खूब जेवण येयला खूब कितें नुस्तें हाडिल्लें शिवराक आतां शिवराक हय शुभलक्ष्मी तुजो टाइम सुरू जाता आता शुभलक्ष्मी साडी बरी दिसता मगो खंय घेतल्या हांवें घेतल्या तुवेंच घेतला आनी कोण घेतलो खंय गेल्ले घेवपाक म्हापशा म्हापसा गेल्ले आनी म्हापशा शॉपिंगीक म्हापशा वता कभी हा कभी ना हो राउंड कोणाकूच जमूंक ना एक आमी इन्स्टंट हांगा शॉर्टकट राउंड मारतात समोर दवरला आमी खुबशे कलर्ड बॉल आणि पार्टिसिपंट हांगासर तयार आसा हे बॉल एकठांय करपाक बॉल एकठांय करप पण सगळे मॅक्सिमम कोण हातीन धरता पदरान बी घालप ना हातीन घेवन राव हांगा परत घेवपाचे परत हांगा रावपाचे मॅक्सिमम जिकडे बॉल आसतले ती आतली हे राउंडचे विनर आनी तांकां मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg रायस रेडी स्टार्ट पाच स्पर्धकांमध्ये टाय झाला सो परत एक फाटी स्टार्ट एक दोन तीन तीन चार पाच सहा सात तुझे कितले सगळं 3 4 नो तुझे 7 स ओके सो हांगासर आमकां विनर मेळटा हांगा आमकां विनर मेळटा मोठ्यान ताळयो जावन विनरा खातीर आमचे स्पेशल राउंडचे विनर येता सावी गांवस आनी तांकां मेळटा पंचामृता बासमती 5 kg रायस आनी तांकां हो रायस येता संजू नायक जे पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव आसा कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी मोठ्यान ताळयो जावन सावी खातीर आयज पंचामृत रायस म्हाका प्रायज म्हणून मेळ्ळा बेस्ट हा रायस आनी हांव खूब कितें कितें करतलें वापरल्या म्हाज्या पयलीं हय हय कितें करता हरशी बिर्याणी करता तूच ते उदक सांगतालें नेटांनी बिर्याणी हे ते सो आज सगळ्यां खातीर मागीर कितें करून हाडले तूं हे रायस मेळ्ळा तो कितें जाय तें पळय आतां नाल्यार एकटर खावंक आसा रायस सगळो ओके कॉंग्रॅच्युलेशन थँक्यू आजच्या भागात तुम्ही पळोवंक शकता की सगळी जाणां सुंदर हांगा न्हेसून आयला सगळ्यांनी नोवारी न्हेसल्या नथ घातल्या पण हांगासर एक स्पेशल प्राइज मेळटलो जी सगळ्यांत बेस्टांतली बेस्ट न्हेसला
केरी गावची सरपंच सुप्रिया गावस आणि आमच्या आजच्या दोन्ही विनरांक प्राइज दिवचो ते तांणी स्पॉन्सर केला हे प्राइजीस. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. आयच्या भागातले फुडले राऊंड आम्ही खेळटलीच पण त्याच्या पयलीं घेऊया अनेक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. पापा आ रहे ये, वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. अरे ये क्या, पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. पंचामृत है ना. ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक. पापा भी खुश और मैं भी. घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत. Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zip line and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitra Estate, Mapsa Belgavi Highway, Sankhli, Goa. Pride of Ponda, Pen Aroma. Shanta Durga Marketing, your trusted destination for premium Anjali kitchenware product, thermostil and opalware. Led by Satyavan Naik, Goa's top distributor. We guarantee quality products and unmatched service. मेहंदी, हर शादी की एक जरूरी शुरुआत. मेहंदी, हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी, हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी, हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी, हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी सारीज, हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी सारीज, बेलगाम. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राऊंड जो आसा डान्स राऊंड. आणि डान्स राऊंडची स्पर्धक तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर कितले उमेदीन हांगासर रावल्यान सगळी ती. आणि त्यांचो अटायर तुम्ही पळयला सो पळोवंक शकता की आज ह्या त्यांच्या वेशभूषेन डान्स कितलो बरो जातलो तो. आणि जी बेस्ट डान्स करतली आणि विनर जातली तांकां मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव या शोरूम कडल्यान एक साडी तशेंच आनीकूय प्राइजीस आसा त्यांच्या खातीर. सो ऑल द बेस्ट. सुंदर असा परफॉर्मन्स सगळ्या स्पर्धकांक मोठ्यान ताळयो जावनी.
वेदा कोता थर्ड रनर-अप प्राइज. सरिताक मेळटा सेकंड रनर-अप प्राइज. फर्स्ट रनर-अप प्राइज वता सावी. मोठ्यान ताळो सोनी. खूप सुंदर डान्स केला सावेन. स्वातीक मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगाव या शोरूम कडल्यान एक साडी. कॉंग्रॅच्युलेशन. तसेच आमच्या रनर-अपाक मेळटा गोवा एक्वा वर्ल्ड कडल्यान डिस्काउंट कुपन्स. कॉंग्रॅच्युलेशन. डान्स राउंड आमचो हांगा सोंपता. खेळुया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राउंड जो आसा पंचामृता स्पेशल राउंड. पंचामृता स्पेशल राउंडाक आमी सुरवात करता. पंचामृताचे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स हांगा तुम्ही पळोवंक शकता आणि पार्टिसिपंट तयार आसा हे प्रोडक्ट्स आपल्या घरा व्हरपाक. करपाक जाय इतलेच. रिंग उडोवपाक जाय. त्या बॉटलीन जर रिंग पडटा समोर आशिल्लो प्रोडक्ट तुमकां मेळटलो. ना सुपुरो. अरे वा. अरे अरे खंय गो. अरे ओके. सो विनरां खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. माधवीक मेळटा हे पंचामृताचे ज्वारी पीठ. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. तिका खबरूच ना तिका मेळ्ळा ते. आणि सुरेखाक मेळटा पंचामृताचो हो जॅगरी पावडर. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके. सो पंचामृता स्पेशल राउंड आमचो हांगाच सोंपता. खेळुया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राउंड. पण त्याच्या पयलीं घेवया आनी एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. पापा आ रहे ये. वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. अरे ये क्या, पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. पंचामृत है ना. ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक. पापा भी खुश और मैं भी. घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत. उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. खेळुया आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राउंड. पण ताच्या पयलीं आनी एक स्पॉट प्राइज उरला. हांगासर जी बायल येवन बेस्ट उखाणे घेतले तेका मेळटले कृपा हेअर टॉनिक. श्रावण महिन्यातले उखाणे आमी हांगा ऐकुया. खूपशी स्पर्धक रावल्या. उखाणे तयार करून आयले सगळे दिसता बऱ्यापैकी. शंकराच्या पिंडीवर बेल घालीन मी वाकून, कृष्णारावाचे नाव घेते तुमचा मान राखून. कर गो क्लॅप कर गो. काय ना ती तोच म्हणपाची आसली. मी घेतो तो म्हणला का. तो म्हणला का दुसरो म्हणता. नाव सांगते एक रामचंद्राची लेक. नाव सांगते चहीन प्रेमानंदाची बहीण. नाव सांगते गवळण प्रसादाची मावळण. नाव सांगते ओशीन सुप्रिया मावशीन. दारातला हरभरा पाणी घाली झजारा. चून जाता मायेरा जाता तशी जावणे. फुलपाकळा हाडूने फुलपाकळ्याचा पैका. आणि लक्ष्मणाचे नाव सांगते सर्वांनी ऐका. अरे वा. साखळीला पडला पाऊस केरीला आला लोंडा. बाबांनी दिला हुंडा. भाऊंनी काढली भांडी. मामाने दिला आहेर. विजयरावांच्या नावावर सोडले मी माहेर. सोन्याच्या ताटात खडे साखरीची बशी. संतोष रावांचे नाव घेतो 7 जन्मासाठी. चांदीच्या ताटात सोन्याची वाटी. पांडुरंग रावाचे नाव घेते जरा हटके कार्यक्रमासाठी. आधी होते मी आईची मुलगी, आता झाली मी आई. श्रीकांतरावांचे नाव घेते. विठ्ठल त्यांची मी रखुमाई. हळदी कुंकवाचे निमंत्रण आले होते काल. हळदी कुंकवाचे निमंत्रण आले होते काल. निलेश रावांचं नाव घेऊन कुंकू लावते लाल. आताच्या पद्धतीन सायकलीवर बायका. कृष्णारावाचे नाव घेते सर्व लोक ऐका.
ओयले दोंगरी फुलला पळस महादेवरावाच्या खानावर सोन्याचो कळस. हळदी कुंकू शोधता शोधता सापडले मोती, हळदी कुंकू शोधता शोधता सापडले मोती, गोविंदराव माझे पती मी त्यांची सौभाग्य होती. गुलाबापेक्षा गुलाबाची कळी सुंदर, गुलाबापेक्षा गुलाबाची कळी सुंदर, लक्ष्मणरावांचे नाव घेते हळदी कुंकवाच्या वेळी. राधिका आणि माधविक मेळटा बेस्ट उखाण्याचो प्राइज आणि रिक्वेस्ट करता सरपंच आणि हो तांकां दिवचो प्राइज तांकां दोगांकूय. थँक्यू. स्वाती आणि प्रणयांक मेळटा कृपा हेअर टॉनिक कडल्यान हेअर ऑयल. आयच्या भागातल्या शेवटच्या राऊंडाक आमी सुरवात करता जो आसा आमचो चक दे राऊंड. आणि ह्या राऊंडचे विनराक मेळटले शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंडा हांचे कडल्यान हो अंजली डोसा तवा. सगळी पार्टिसिपंट तयार आसा हो खेळ खेळपाक. सगळ्यांक दिला आमी 5 कांकणां. तांकां दिला बलून. करपाक जाय इतलेंच की बलूना बरी खेळत खेळत तुमी कांकणां भरपाक जाय. एका टायमाचेर एकूच सगळ्यांक पयलीं जी कांकणां 5 भरतली ती जातली ह्या राऊंडची विनर. बलून जर सकयल पडलो जाल्यार आउट. रेडी स्टार्ट. चकदे राऊंडची आमकां हांगासर विनर मेळटा. तशेंच रनर अप प्रायजीस हांगासर स्पॉन्सर केला. हांगासरली सरपंच हांच्यांनी रिक्वेस्ट करता की तांणी हे रनर अप प्रायजीस तांकां सगळ्यांक दिवचे. फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप आणि थर्ड रनर अप. थँक्यू. चकदे राऊंडची विनर आता गौरिका नार्वेकर आणि ताका मेळटा शांतादुर्गा मार्केटिंग फोंडा हांचे कडल्यान अंजली डोसा तवा. रिक्वेस्ट करता निकिता आणि ताची एंटायर टीम ताणें हो प्राइज तांकां दिवचो. आमच्या बरोबर आसा हांगासर पार्वती आई आणि ती या श्रावणाच्या आमच्या स्पेशल एपिसोडान हांगासर एक लोकनृत्य हांगासर करपाची आसा. जी पारंपारीक हांगासरले गवळण हे प्रथा आसा हेंची करपाची फुगड्याच्या वेळार आणि तीच आमकां ती करून दाखयतली. आणि ताचे बरोबर तांकां हांगासर तेंचे वांगडी आसा ते ताका साथ दितले. गवळण बाय गे तुझ्या दुधाची किंमत काय गे, गवळण बाय गे तुझ्या दुधाची किंमत काय गे. दूध घ्या मापून पैसे दिया मोजून आम्ही बाय जातीची दंगरा, शेळ्यो भाकऱ्यो खाणारा. सगळ्यांनी म्हणा ना टाळे खुच्या खूपच सुंदर आणि म्हाका दिसता अशा आईं खातीर आमची ही लोकपरंपरा अजूनही अशीच उरल्या. खरेंच मोठ्यान ताळ्यो दोनी तिच्या खातीर. आणि रिक्वेस्ट करता हांगासरली सरपंच हांच्यांनी तिका हो एक ल्हान टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दिवचो. म्हाका खूब बरें दिसलें की म्हाजी इच्छा आसली की जरा हडके प्रोग्राम हो म्हाज्या केरीन हाडपाचो आसलो. खूब भुरग्यांनी बरें काम केलें. हांव तांकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. तशेंच तुमकां मॅडम की तुमी आमच्या उतराक मान दिवन हांगा आयल्यात की आमकां
बरें दिसलें आनी ह्यान फुडें तुमी अशेंच बरेच प्रोग्राम करा. आमी तुमच्या वांगडा सदांच आसा आनी आमची सगळ्यांक म्हाज्या भयणी म्हणटा तश्यो तेंच्या कडसून तुमकां सगळ्यांक खूब खूब शुभेच्छा दिता की ह्यान फुडें अशीच बरे प्रोग्राम करा. आनी सगळे टिमींक हांव नमस्कार आनी सगळ्यांक सांगता की तुमी अशेंच फुडें सरात आनी गांवांनी आसात तांकां बायलांक फुडें काडात. तो भायर सरपाक तुमी हो प्रोग्राम अरेंज करतात तो म्हाका खूब बरें दिसलें की जाणट्यासून भुरग्यां म्हणजे कशी आमची बायलां ती फुडें सरली अशीच ती फुडें सरोनी आनी तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. केरी सत्तरी हांगासर घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगाच सोंपता. सरांचो देव बरें करूं म्हणटा हांगासरली सरपंच सुप्रिया गांवसेंकार तशेंच निकिता आनी ताच्या टिमीकूय मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. तशेंच तुमकां सगळ्यांक जेंच्यांनी वेळान वेळ काडलो आनी आजच्या कार्यक्रमान वांटेकार जाली. फुडल्या भागान मेळुया अशीच मजा करपाक तुमच्या वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. जरा एकूच गो एका डायरेक्ट प्राइज दिवया आमी कारण खेळची रे. रावा बॉल एकटे करून बॅगान घालो व्हरून म्हज्या. चला ती म्हणटा ते बॉटली घालू काय विचारतली म्हाका दोन. पडटा ती नेक्स्ट पार्टी. खंयच्यान घे थंय सकून महादेवाच्या पेंडीवर बेल घातलो मी घातला. दुसरे घे आता दुसरी पण ना दुसरे तेच चालेल एकूच म्हणलें न्ही तेणे दुसरी तूं शिव बाबा.